बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 19 वाक्य 8 साम 19 वर्स 8. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाक त्यो संतोष दितात. सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट दोळ्यांक तो उजवाड दिता. मोगाच्यानो प्राचीत काळाची सुरवात आमी केल्या. आमच्या ताळण्यांचेर जैत वरून सदांच बापाक एकवटलेली जावंक कालच्या दिसा आमकां आपोवणें लाभलां आनी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन सोम्याची आज्ञा पाळच्यांत निज संतोष आसा. दैवीक सक्तेचें भंडार आमकां थंयसर मेळटा म्हणलें सोमी आज स्पश्ट करता आसतना ही आराधनाक आमी आयतीं जाल्या. हांव तर मोगान आनी मानान आमच्या सोम्याक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A10 पेज 25. स्वादीक जेजू न मान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू न मान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू न मान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. हुंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. हुंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. स्वादी जेजू न मान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान वारा सांबाळ भरता. जिनिये पयनार सांगात दिता, कष्टान वारा सांबाळ भरता. स्वादीक जेजू न मान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू न मान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञान्यांतून जाणवाय दिता. अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञान्यांतून जाणवाय दिता. स्वादीक जेजू न मान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू न मान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उतरान तुज्या मोतवूज वाडायता, मासान तुज्या खटाय दिता. उतरान तुज्या मोतूज वाडायताय, मासान तुज्या घटाय दिताय. स्वादीक जेजू न मान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू न मान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. Aradan sudi madani महिमा तुका हो सर्व समाप सो तुका मेलगारिता ऐसो दिस पुणचे बातू आमका फो केलाय यारन्ना द्वारी आमच्या जीवितान दैविक समाजोडच्या तुझी कृपा नाच्या आमका तुवे तुझे सरशी हाडलाय ओ वेळ तुझे सरशीन येऊन करसो आमका फो केलाय हालेलुया 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 Sacramentant Hazarascia Mogana Jesu, Tuka amso prenam, Tuka zavar gani hoglap, Unde rupan, Tuje hajir ponam kandi vono, Disporte, am change vita poin, Tumbodvant kartai. Sadans tu zwadar am chaji vitan patono, आम्ही तुका मानतात असले जिवीत जियोन चाक गरजसो आधार आनी कृपा आमकां पाठयताय. मोगळ सुमया प्राजीत काळाचे तुझ्या कष्टा मरणाच्या नियाळाचे पैन आमी सुरू केला. पयल्या हप्त्याक आमी मेट थेंगता आसतना हर एक रितीन आमच्या जिविता पयनार आदलोण पडुल्ल्यो आनी हर एक रितीन उणेपणा कस्कतकांक सांपडिल्ली जिविता सन्निवेशांनी हाडन थंयसर बदलावण हाडूंक बरेपण हाडूंक तुवें दिवचें आपोवणें स्विकार करन आमी मुखार समकत हांव सुमया. विशेष करून तुजें तें कालवारी दोंगराक कुर्साच्या मळणाक वेंग मारचें तें पळयन हर एक रितीन म्हज्या आनी सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणे पासत तुवें केल्लो त्याग सॅक्रिफीस त्या मोलेक रक्ताची वारवणी हांवें नियाळोवंक आनी हर एक रितीन म्हजी जिणी त्या प्रमाणे भवार्थांत बांदून हाडूंक तूं म्हाका करपा दिताय. म्हज्या अस्कतकायेंत म्हजें बोळ जावन तूं येताय सुमया. आनी प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा ह्या आराधनाच्या सुरवेर तुवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या जिवितांत आनी हर एक रितीन म्हज्या कुटुंबाच्या योजनांनी केल्लें बरेपण नियाळोवन तुका अर्घां दिता सुमया. जिविता पयन सुगम जावन शाक तुजो संगात दिवन तू आमचे संगी निरंतरी आसाय म्हणली भासवणी तुवें आमकां दिल्या सुमया. आयच्या दिसा त्या तुज्या समर्पणान म्हज्या जिविताचें समर्पण करून ती दैवीक कृपा चडसो अवकाश तूं म्हाका दिता आसतना ह्या आराधन करूंक दिल्लें भाग हांव नियाळन तुका अर्घां दिता सुमया. कित्याक सबार रितीनी म्हजी जिणी संवसारी संगतीक मेतेर जाल्ली जावन हांवें ती विलीन करियेत पूण म्हाका तुजे तांव लाभसो आदार कळीत सोन हें आराधन करूंक तुवें म्हाका फावो केलाय आनी त्या आराधना द्वारे म्हजी जिणी बळवंत जाता म्हजी जिणी कृपेची जाता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय. लेवी शास्त्राचो ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 2 लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 इस्रायलितांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. वय सुमया म्हजे मुखांतर सर्वेस्परा देवान इस्रायल परजेक दिल्लें हें आपोवणें आयच्या दिसा म्हाका तूं दिताय. तें पवित्रपण म्हज्या जिवितांत आसा करच्याक ती दैवीक कृपा जोडलेलो अनुभव घेवन समकोवच्याक मोगाळ सुमया तें बळवंत हातीर घेवन
परत म्हजे जिणी भावटान दृढ करच्याक तो संतोष आपणावच्याक आनी ती दैवीक सकत म्हज्या जिवितांत परत जिवाड करच्याक तुजे सरशीन हांव आयलां सोमिया. तुका हांव वर्गां दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, खरी एक रितीन आमचो सोमी आमकां सबार रितीच्या बेसांवांनी भरता. आमी अस्कत अनउपकारी जाल्यारी आमच्या जिवितांत ताची सकत, ताचें बोळ आनी ताची कृपा आमकां दिवन सदांच आमची जिणी संवसारी संगतीक आदलोण पडना जावच्याक शाबीत राखता. त्या खातीर आनी हेर सबार आशिर्वादां पासत देवाक आयच्या दिसा आमी अर्गां दिवया. सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया, कित्याक ताजें हाजीरपण ताणें आमकां दिल्ल्याक. सगळीं आमी अर्गां दिवन गावया गीत. ताळयो पेटून देवाक ताळे आमचे मेळोवन. दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संक B61 पेज 61. पेटून देवा ताळे आमचे मेळो, आसून आसून आनी दोलो गायता व्हड उल्हासा. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो, आसून आसून आनी दोलो गायता व्हड उल्हासा. Alleluia, 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 Alleluia. इस्रायल परचे बरी आमच्या जिवितांत जायती बेसांवां सर्वेस्परांतल्यांत खरी एक रितीन आमची जिणी बरी जावच्याक ताचो संगात आमकां दिता. ताच्या उपादेसा मुखांत आमची जिणी बरी जावच्याक ताणें आमकां आपोवणें दिलां आनी खरी एक रितीन आमच्या जिवितांत ताचो मोग प्रगट केला. तर ताका आमी अर्गां दिवया. तुजी प्रजा आमी इस्रायेला बरी, तुका सडमोगाची अस्कत आमी तरी सोम्या तुजे संगी बळवंतांनी वर्ती. तुजी प्रजा आमी इस्रायेला बरी, तुका सडमोगाची अस्कत आमी तरी सोम्या तुजे संगी बळवंतांनी वर्ती. व्हडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विघ्नान वारांती. तुजे महिमे गितां आमची काळजां मोना सदांच गावूं दी. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो, आसून आनी नंदलो गायता व्हड उल्हासा. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो, आसून आसून आनी दोलो गायता व्हड उल्हासा. Alleluia, 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 Alleluia. भक्तीन तुझे हुजी हजर जाऊन आमी तुका आमी मान करता. विस्मितांती तुझी नियाल दिसांनी राती स्तुती तुझी गायता. भक्तीन तुझे हुजी हजर जाऊन आमी तुका आमी मान करता. विस्मितांती तुझी नियाल दिसांनी राती स्तुती तुझी गायता. मोगन
तुझ्या पेटून वैभव तुझं वर्णन काळजामची गावून दे दैवी तुझं प्रकाश सर्गिता सर्वांचे सदाच पाकून दे तळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हसून नसून आणि दोलो गायता वडगुल्लासा ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हसून नसून आणि दोलो गायता वडगुल्लासा Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मुगळ सुमिया आयच्या दोनी वाचपा मुखांतर पेल्यांचे बरेपण पाळोवंक आनी त्या द्वारे उदार मनाचो आनी उदार काळजाचो व्यक्ती जावंक आयच्या पयल्या वाचपांत लेवी शास्त्राचो ग्रंथ आपयता आसतना तसल्या बरेपण पासारचें जिवीत जियेलेल्या व्यक्तींक निमाणे जडते वेळार मेळचें इनाम वा दायज नियाळोवंक मातेवाचो वांजेल आमकां पावणें दिता बरेपणाची आनी पेल्याच्या कुमकेंत जियेलेल्या बकऱ्यांक सर्गींचें दायज फावो केलेले बरी म्हज्या जिवितांत तें बरेपण जोडूंक आयच्या दिसा तुवें दिवचें आपोवणें स्विकार करून म्हजी जिणी बावडतांत घट करूंक तूं म्हाका आपोवणें दिता आयसुमिया लेवी शास्त्राच्या ग्रंथांतलें पयलें वाचप नियाळ म्हज्या जिणयेक सरी करता आसतना सबार रितींनी ते सर्वेस्परा बापान दिल्ले कायदे पाळोवंक म्हज्या जिविता वाटेर हांव चुकलां सुमिया आनी त्यो चुकलेल्यो घडयो आयच्या दिसा म्हाका झळकातात पेल्या थंय मोगाचें जिवीत समजणेन भरलेलें जिवीत एकामेकाक आदार दिवचें जिवीत म्हज्या कुटुंबांत हांवें वावर करच्या जाग्यार जियोंक हांव चुकलां सुमिया सबार फावटी कुटुंबांत हेरांनी म्हजें सायका जाय म्हणली परिस्थिती हांवें उपजाशी केल्या सुमिया खरी एक रितीन हेरांक केंडोवन तांची मनां दुखोवन तांकां समजोवचे प्रयत्न हांवें करूंक ना सुमिया आनी ह्या वक्ता आज इस्रायल परजेक तुवें दिलेले आपोवणें नियाळटा आसतना सबार रितींनी पेल्याच्या बरेपणाक लबधल्ले जिणे जियोंक पेल्या संगीत जियेता आसतना तो भाव बांधवपणाचो स्पिरीट आसा करन मोगाचें वातावरण रुथा करूंक तूं म्हाका आपोवणें दिता आयसुमिया काळजा मनांत ते हट तो राग मसूर हांवें सबार फावटी दवरलेल्या वेळार म्हज्या आत्मीक संगतींनी केवल कायद्याचो व्यक्ती मात्र हांव जाल्ल्या वेळार तुजो मोग म्हज्या काळजांत जिवाळ करचे बदलाक आनी त्या मोगांतय प्रामाणीक जावचे बदलाक केवल भायल्या दाखोवणेक हेरांनी म्हजें जिवीत कशें आसा म्हूण पळोवचे खातीर हांवें सबार फावटी म्हजी आत्मीक आचरणां संभ्रमल्यांत सुमिया आज हर एक रितीन दोनी वाचपा मुखांत तुवें दिवचें आपोवणें स्विकार करता आसतना
कीर्तनगराची ती उतरां कीर्तन 19 वाक्य 15 Psalm 19 verse 15. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजांतलीं चिंतनां तुका मानवून सर्वेस्परा म्हज्या कडपा म्हज्या तारोका. पयसो मी आयच्या दिसा ही उतरां नियाळन म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पिता. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजांतलीं चिंतनां तुका मानवून सर्वेस्परा. आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांतलें हर एक काम, हर एक योजन, हर एक म्हजें संभाशण, हर एक म्हजो संवाद, हर एक म्हजें कार्य, म्हज्या उतरांनी म्हज्या चिंतनांनी करच्यो सगळ्यो संगती तुका मानवाल्यो जावं दी सर्वेस्परा. कित्याक तूं म्हज्या जिविताचें घडप, तूं म्हज्या जिविताचो उजवाड, तूं म्हज्या जिविताचो दिश्टावो. तुजे विणे ह्या म्हज्या जिवाक मोल ना. तुजे विणे ह्या म्हज्या जिवाक अर्थ ना. तुजे विणे हे म्हजें जिवीत अंधकारांत जियोंक पावता. त्या खातीर सुमी आज म्हजी काळीज आनी म्हजें मन उगड. म्हज्या जिवितांत तो दैवीक प्रकाश फांकय आनी तुज्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. मोगळ्या सोमया संवसारी संगतीक लबदाल्ली जिणी जियेतना फारीकपण घेवचें तसलें, हेरांक अन्याय करचें तसलें, पेल्यांच्या दोळ्यांनी दुकां हाडचें तसलें, जिविता चाल, जिविता कर्ण्यो, जिविता सन्निवेश हांवें उपजायल्यान सोमया. सबार रितींनी तुजे बरी पेल्याच्या जिवितांत बरवोशा किर्ण जावंक हांव सुकलां. आनी ह्याच्या दिसा म्हज्या करणे प्रकार म्हजें तें सर्गीचें इनाम म्हाका मेळटलें. आनी त्या खातीर पेल्या थंय बरेपणाचो, कुमकेचो हात विस्तारावचो आनी उदार काळजाचो आनी उदार मनाचो व्यक्ती जावंक तूं आपयतना त्या प्रमाणे म्हजी जिणी बांदून हाडूंक म्हाका तूं कृपा दी. तुज्या उतरान म्हाका पोशीत कर सोमया. तुज्या सांगाता तुजे सावळेंत रावोंक तूं म्हाका फाव कर आनी दैवी कृपेचे भंडार आयच्या दिसा म्हाका उक्तें कर सोमया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. हर एक रितीन आमच्या जिवितांत सोमी ताची कृपा बसयता, ताचो सांगात दिता. निरंतरी आमची जिणी बरवशाची करता. तर आमचें समर्पण करून गावया गीत. समर्पिता जेजू म्हजें हें जिवीत, सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका तूं कर. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोई 43 पेज 133. समर्पिता जेजू मुझे है जीवी, सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. समर्पिता जेजू मुझे सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. घे सोमया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. निरंतरी म्हज्या जिणये घडीतानी मोगळ्या सोमया तुजो मोग करूंक तुजो सांगात आपणावंक हांव सुकलां. पूण आयच्या दिसा इस्रायल परिचेक म्हजे मुखांत तुवें दिवचें आपोवणी पेल्या थंय बरेपणाचो व्यक्ती जावं. ते उपादीस पाळण म्हज्या जिवितांत सर्व रितींनी तो सर्गीचो वैभव, सर्गीची मौल्यां
आनी ती दैवेक सक्तेचे भंडार जिवाळ आसा म्हूण समजून घेवन म्हजी फाटकी जिणी सांडोवंक, म्हजें उणेपण सांडोवंक, म्हजी अस्कत काय सांडोवंक तूं म्हाका करपा दिताय. मोगड्या सोमया, ह्या वक्ता म्हजें जिवीत तूं घे, म्हजें सर्वस्व तूं घे. जिणयेंतल्या घडीताक एकसुरो हांव जाला, निरासपणांत वसा. तूंच म्हजो बरवसो दी, तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो. जिणयेंतल्या घडीताक एकसुरो हांव जाला, निरासपणांत वसा. तूंच म्हजो बरवसो दी, तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो. घे सोमया, घे तूं म्हाका, काळीज म्हजें दिता तुका. घे सोमया, घे तूं म्हाका, काळीज म्हजें दिता तुका. संवसारीक कुशलायेंक वळख जावन सोमया, क्षणीक संतोषाक हांवें वेंग मारल्या. थंयसर म्हजें सर्वस्व आसा म्हूण चिंतलां. थंयसर म्हज्या जिविताक सर्व रितीची दादोसकाय मेळटा म्हूण त्यो संवसारी संगती हांवें आपणायल्यात. सोमया, तुज्या मोगान ते सर्गींचें दायज सोडच्याक म्हजे प्रयत्न ह्या संवसारांत करचे बदलाक, तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोवचे बदलाक संवसाराचो हांव जालां. सोमया, आयच्या दिसा तूं म्हाका घे, म्हजें जिवीत बदली, म्हज्या जिवितान नवेंपण हाड, म्हज्या जिवितान बरवसो जागय. घे सोमया, घे तूं म्हाका. संवसारी खुशालायेक सोमया हांव बोल्लो, तुका विसरून जियेलो. पाकाच्या झाडांत सांपळोन आसा सोमया, काकूत मुजेर तूं दाखय. संवसारी खुशालायेक सोमया हांव बोल्लो, तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या झाडांत हांव सांपळोन आसा सोमया, काकूत मुजेर तूं दाखय. घे सोमया, घे तूं म्हाका, जिवीत म्हजें दिता तुका. घे सोमया, घे तूं म्हाका, जिवीत म्हजें दिता तुका. काळीज म्हजें दिता तुका, जिवीत म्हजें दिता तुका. आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार ह्या वक्ता दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन आमचे भाव भयणी देवा करगां दितात. सिल्वेस्टर डिकून नांदेरेबैल टावन, तशेंच लुसी दालमेदा फळनीर मँगलोर टावन हांकां आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासून आमचे भाव भयणी देवाक जरगां दितात. मरवीन पिंटो शक्तीनगर टावन, स्वप्नील डिसोजा, जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक फ्लेवी कार्डोजो, दैविक आकुलतीच्या मनाक अनिता, जिवितांत लाभलेल्या बेसामा पासून तो विक्टर नजरेत आनी कुटुंब कुंदापूर, मर्सिन नजरेत आनी कुटुंब बांदूर, क्लारा डिसोजा आनी कुटुंब आरूर. बऱ्या भलायके पासून देवा करगां दिता मेल्विन वेगस, बऱ्या भलायके पासून देवा करगां दिता प्रिमा पिंटो. जिवितांतल्या सबार आशिर्वादां पासून प्रकाश शांती डिसोजा किन्निगोळी. जिवीत ह्या संवसारांत येत आसतना देवाचो आदार गरजेचो म्हूण सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. प्रत्येक इराद्या पासून कोर्ट केस सेटल जावचे पासून लुइजा मातायस
आपल्या बुजांची दूख वेचे पसोत आयरीन डिसोजा, बऱ्या भलायके पसोत आनी प्रिया डिसोजाक बरें काम मेळचे पसोत विक्टर डिसोजा, भुरग्याचे देणे लाभचे पसोत फियोना आनी निनाद पिंटो मुंबय, तशेंच सियान मेंडोन्सा वसाई वेस्ट हाची SSC एग्जाम बऱ्या रितीन जावचे पसोत जेजू मोरी जुजेचे आनी पवित्रत्म्याचे विशेष देणे ताका परीक्षा बऱ्या रितीन बरेवचे पसोत देवाचो आदार मागता अनिल डिमेल्लो, बऱ्या भलायके पसोत आनी ताईशा आनी दानिश्का रेगोची भलायकी बरी जावचे पसोत देवाचो आदार मागता लिओ रोशन रेगो, वैयक्तीक इराद्या पसोत मौरीस मोंतेरो आनी कुटुंब सुरतकल, वैयक्तीक इराद्या पसोत सतीश फोन्सेका जेप्पो हाचे सगळी दैवीक उलोरेथीर मंदिरा तर्फेन सर्व दैवीक वावराड्यां पसोत वावर दिवच्या यासक कुमोक करच्या हर एक भावा भयणी पसोत आमी विशेष करून देवाचो आदार ह्या म्हयन्यांत मागता। हांगासर जावच्या आत्मीक कार्यांनी सर्व रितींनी देवाचो आदार लाभून दी म्हूण मागता। जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता। सोल ऑफ नेरी पिरेरा, सोल ऑफ गास्पर मोंतेरो, सोल ऑफ थॉमस अल्मेडा मुल्की, सोल ऑफ रोजारियो मोंतेरो 50th डेथ एनिवर्सरी बोंदेल, souls in purgatory by Lavita Pinto, soul of Cynthia Pinto, soul of Leo de Souza Paldani, soul of Thomas P. Adamas Carinas, souls in purgatory by Ambrose Carvalho, soul of Shidal Minin Fernandez, soul of Francis Pinto, soul of Leo Balthazar de Souza and Pasquin Mascarenas, departed souls of all family members by Jyoti John de Souza Mulki, departed soul of Vincent Sequeira Pius Meneges, soul of Vincent Sequeira and Pius Meneges, departed souls in purgatory by Shanti Narona and family Mangalore, departed souls of all family members by John Rodriguez Kinigodi, soul of Berjoy Joseph Ketinjan Kuwait, soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait, soul of Teresa Rodriguez Kulshikar, soul of Natalia Roach, souls in purgatory by Priscilla Peter, 96th birth remembrance Benedict Rebello Andheri Mangalore, month's mind remembrance William Peter Cardoza. ह्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना आमची जिणी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया आनी ताचो आदार मागया। सगळ्या पाद्रेपाच्या हांगासर हांव रेतीर आनी रेतीर आयकूंक म्हाका टायम मेळना, एडोरेशनांनी हांव मीस आयकतां। म्हाका फादर एब्रामाचें मीस आयकतना आनी तेजें सर्मन आयकतना मस्त मोतीक समाधान मेळटा। म्हाका सकाळींचो टायम मेळना जाल्यार हांव सांजेर येवन तरी तेजें सर्मन आयकतांच आनी रिट्रीटीचें खंय सर्मन आसलें फादर एब्रामाचें हांव मस्त खूश आनी सगळ्या पाद्रेपांचेय हांव अशें मीस आनी आयकतां, सर्मन आयकतां, म्हणल्यार मोतीक मस्त समाधान मेळटा। म्हाका हांगासर येवन मस्त मोतीक समाधान मेळ्ळां। हांव भायर सरतना म्हज्या घोवाक हांवें म्हणलें म्हाका रिट्रीट वचूंक आसा, तेणें म्हणलें मेयांत वच। मागीर मेयांत हांवें विचारलें, तो म्हणूंक लागलो नाका मेयांत नाका, ऑक्टोबरांत वच। मागीर हांवें जेजू कडेन मागलें, जेजू तुजी खुशी जावं दी। मागीर तो म्हणूंक लागलो हांव टिकेट, मागीर होणयेन म्हज्या सांगलें टिकेट काडल्या गिना जाल्यार म्हाका तिका ना म्हणूंक बरें लागोना। जाल्यार मागीर हांवें तिका म्हणलें हांव पळयतां म्हणी, ताका तेज्या कडेन हांव कांय उरलो ना, हांव सांगता तुका। मागीर तेणें अचानक टिकेट काडली। मागीर म्हणूंक लागलो ऑक्टोबरांत तूं वच। मागीर हांव ऑक्टोबरांत टिकेट काडल्या उपरांत तेणें टिकेट घरा हाडली, म्हज्या मोतीक समाधान मेळ्ळें। आनी म्हळ्यार म्हजी भुरगीं बरीं करून म्हाका एकच संतोश, हांवें इतलें हांव पातकी जाल्यार आनी हांव म्हळ्यार म्हज्या मोतीक एक समाधान नासलें। म्हाका एक हांवें रिट्रीटी फस्ट टायम करची। मागीर
म्हजी देवान म्हाका इतलें ब्लेसींग दिलां. हांव एक ल्हान आसतना हांव चिंतलें, हांव शिकपान फाटीं आसलीं. हांव चिंतलें जेजू कडेन मागतलें सगळीं भुरगीं मुखार स्टेजीर वचून प्रायजां हाडटात. म्हजी आवय सांगताली पळय तें कितलें बरें करून शिकून प्रायजां हाडटात आनी तूं पळय शिकच्यान फाटीं आसाय. तेदला हांव देवाक विचारतलें, देवा म्हाका केदला तूं हुशार करताय, केदला म्हजें फुलफिलमेंट करता. आनी जेजून म्हज्या मोतेन घाल्लें की तुजी भुरगीं तुका तुज्या भुरग्यांक हांव बरें विजडम दिता म्हणून. आनी म्हज्या भुरग्यांक आज बरें विजडम दिलां. म्हजी भुरगीं इंजिनियर शिकून आसात. म्हजो व्हडलो पुतू कामाक लागला आनी उलटें तो PG करनाता, मुखलें शिकप करनासा. आनी म्हज्या घोवाक मागण्यांचे इतलो मोग नातलो. म्हळ्यार तो मीस आनी हांवें ताका विचारतलें, मिस आनी खंय वेताय तूं? म्हणटा भायर वेता. हांव बायला इगर्जे वेता म्हणटलो. जाल्यार म्हज्या मुतीक समाधान नातलें. मात्र हांवें आतां हांगा मुल्कीचे एडोरेशनांनी मीस आयकल्या उपरांत तो मस्त बदलाला. म्हळ्यार एक आतां रोजरी मागण्या बसचें म्हळ्यार सांजेर कामांतावन आयल्या उपरांत आमी मागण्यो करूं आसा म्हणटात तो बसता, बायबल वाचता आनी इतलें तेजें मिनींगफूल तेजी रोजरी करता न्ही. हांव म्हज्या मोतीक समाधान. आज हांवें वाव यंत दिवंक आयल्या. म्हज्या घोवाक म्हळ्यार मागण्यांत इतलो इंट्रस्ट तो दिता आतां. फक्त हेका एक कारण मुल्कीचें एडोरेशन आनी मीस. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसू, होगलाप जेसू, जय जय जेसू. Hallelujah. हांगाच्या पाद्रेबांक हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तेंच्या बऱ्या भलायके खातीर. आनी ते इतले वावंड काडटात, एक थकन आसतना पुरा इतले स्पीच दितात. हांव मस्त तांकां तेंच्या बऱ्या भलायके खातीर मागता. आनी म्हज्या भयणीन म्हाका सांगलें रिट्रीट आयकून तूं ये आनी रिट्रीटेन पाद्रेबाकडे विचार. म्हज्या भयणीच्या दुयेक भुरगें दिवंक तूं माग, तेंच्या बसत माग म्हणून. हांवें म्हणलें ना, रिट्रीटेन तुवें येवंक जाय अशें सांगलें. आनी हांगाचें म्हाका कावन्सिलिंगा एकदम बरें लागलें. आनी हांवें पाद्रेबा कडेन सांगलें, फादर म्हज्या भयणीन हांगा येवंक तूं माग तेच्या बसत म्हणून. आनी हांव म्हज्या भयणीक आनी भयणीच्या दुयेक हांगा आपोवन हाडटली. Praise the Lord. Hallelujah. Very good. Praise the Lord. गीत नंबर आमच्या दैविकाना बुकांत गीत नंबर F10 F10. वेळ भरती जालो जेजू दितावलो दैविकता सोताळो सर्गी सोवो बदल जीनी तुझी बदल जीनी तुझी बदल. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ततय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जिविता पयन सदांनीत पवित्रपणाचे जावच्याक इस्रायल परजेक सर्वेस्परा देवान दिलेले आपोवणे आज लेवीशास्त्राच्या ग्रंथांत हांव सोमी आमकां दिता. कित्याक तें पवित्रपण आमच्या जिवितांत आसता आसतना सर्वेस्पराचो सांगात निरंतरी भोगूंक आनी पेल्या संगी त्या भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक आमकां साध्य जाता म्हणलें आयच्या वांजेलांत स्पश्ट जाता. त्या खातीर निमाणी जडती आनी निमाणे जडते वेळार जावचें घडीत आयच्या वांजेलांत वर्णिलां. हर एक रितीन बरेपण करून पेल्या थंय उदार काळजाचो आनी उदार मनाचो हांवें जाल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितांत ताका फावत असलें इनाम देव निमाण्या दिसा दिता म्हणलें स्पश्ट करून आमची जिणी सदांच
पवित्रपणान समकोंक आपोवणे दिता. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सबार फावटी तें पवित्रपण आसा करूंक आनी भवार्थांत जिवाळ रावोंक चुकल्ल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन आमची जिणी पवित्रपणाची करून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोक आमची काळजां बदल आनी आमची मनां सर्गींचे शिकवणेन उजवाडाय. हे परी प्राजीत काळाचे त्यागी जिवीत आमकां सुफळ जायशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेविताच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्परान मोइजेक म्हळें, इस्रायल ताचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सरस्पर तुमचो देव पवित्र. सोरी नाकात, तुमच्या पेल्याक फटयनाकात वा फसयनाकात, म्हज्या नांवान सपूत घेवन फोटसाक सांगिनाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव भश्ट करिनाकात. हांव तो सरस्पर. तुज्या पेल्याचें शोशण करिनाका वा ताच्यो वस्तू लुटिनाका. खामेल्याची मजुरी दिवंक सकाळ पर्यंत फाटीं घालिनाका. बेऱ्याचेर शिराप घालिनाका आनी आंदल्यांचेर वाटेर अडकळ घालिनाका. तुवें तुज्या देवाक भियोवन चलोवंक जाय. हांव तो सरस्पर. तुमी न्यायनिर्णय करता अनितीन चलनाकात. अस्कत आसलेल्यांक पक्षपात दाखयनाकात वा ग्रेस्तांक भियेनाकात. नितीन तुमी तुमच्या पेल्याची न्यायनिर्णय करूंक जाय. तुमच्याच लोकां मदें फोटकोपरो सांगून भोंवनाकात. तुमच्या पेल्याचो जीव रिस्कर घालिनाकात. तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका. तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी. हे परी तूं ताका लागून अपराध वावोवचो न्हय. तुज्याच लोकांच्या भुरग्यांचें पारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हांव तो सरस्पर. देवाचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. सरस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सरस्पराची नियमां मतीक उजवाड, नेणट्यांची ती जाणवाय. श्लोक. तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. सरस्पराच्या आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सरस्पराचे हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. सरस्पराची बेबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सरस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. श्लोक. तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतनां तुका मानवो सरस्परा, म्हज्या कडपा, म्हज्या तारोका. श्लोक. तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. उद्गार. वंदन वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता,
ऐन वेळ होसतो सोडवण सजीस होसतो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, मनशापूत सगळ्या देवदूतां संगात आपले महिमेन येतच आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सुमेस्त परजां ताचे समोर जमो जातल्यो. आनी गवळी बोकड्यांक बोकड्यान तावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशांक एकामेकां तो वेगळी करतलो. बोकड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. हांव पिडेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तो व्हड तें भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो देखल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें. केदाळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसुल्लो देखल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो देखल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तो व्हड राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वचा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडिल्ल्यानो. देंवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना. हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. हांव पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तो व्हड तेय ताचे लागीं विचारतले, केदाळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसुल्लो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमके घेवंक नाव. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतले सासणाचे क्यास्तीक, पूण भाग्यवंत वेतले सासणाच्या जिविताक. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी. घेवन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी. मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही कानी. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका. हुंड्या बायना सवे हे तू आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्की पयशेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाळ बापा, भक्तीपणी आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानो. ताचे वरवीं आमची जिणी पवित्र जाव आनी आमच्या पातकांची माफी आमकां मेळो.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सगळे असो आमची काळ जाऊ बारूया. ती सर्वस्परा तुम्ही पारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आम्ही करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायताव. तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची एकाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवन जुजेतीचो पती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव.
तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान एकटेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोमयांत म्हजे भितर येवनशे म्हाका फोवना. म्हज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुझ्या येण्या पत्रेगान हा लालेव नसा दुनिया तुका सेमच्या अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुझो फांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस. प्रार्थुया. काकुळदारा बापा ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी दी आनी कुडी आत्म्या सयत आमची सोडवण कर. हे परी तुजो जायते वोंद मोग ससनाक वर्णूंक आमकां फावो जावं म्हूण मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. पापिया निर्भाग्य पाप नासांशी ससनाच्या ससना पापिया इन्फेर्नाक वेशी धनानी दिर्वे तुझे हांगास्त वर्षी तुझो कोर्न्यो घेवन पापिया जडते क्रेवेशी तुझो कोर्न्यो घेवन पापिया जडते क्रेवेशी. मोगल पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान पुसाचे कृपे निरमकां आमचे देवा आमचे स्मरणते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.